बाबा भयणींदो, आयचो विशय देवा उतराची जाणवायेन जेजूचे साक्षीदार जावया. चलून चलून वाट जाता. एक एक फूल गुंतून माळ जाता. थेंबो उदकाचो पडून पडून समदीर जाता. झांकून झांकून गांवकार जाता. आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलो आत्मो विबाडीत ही उतरां म्हणून म्हणून फ्रांसीस शावेर आसलो तो बागयोंत फ्रांसीस शावेर जाता. इश्टानो, हेंच बागयोंत फ्रांसीस शावेर आपल्या जिवितान ही जेजू क्रिस्ताची उतरां लुकाच्या शिव वर्तमानान आवेसवोर 9 वोड 25 ही बोवून बोवून ताच्या कानार पडटात आनी शावेर संवसाराचे नदरे मुखार आपणाक नामणां मेळोवन घेवंक सोदतालो तो देवाचो खेरीत भाशेन मनीस थरता आनी हे तरेन आत्मे देवाक जोडटा. आयच्या पयल्या वाचपान बाबा भयणींदो, बालाम हो ओन बावाडती प्रवादी बावाडती प्रवादी आनी ह्या ओन बावाडती प्रवाद्याक बालाक राजा, मोवाबाचो राजा तो ताका सांगता, तूं इस्रायल पोरजेचेर आड तुजी कविता उच्चार. इस्रायल पोरजेचेर आड तुजी कविता उच्चार. आनी राजा म्हणटकूच आयकूंक जाय आसलें. पूण बालाम म्हणटा, ना, तुवें म्हाका घरभर पुर्यान भांगार दिलें, सिल्वर दिलें, रुपये दिलें, हांव तुजें मानचो ना. कित्याक देवाचो आत्मो देवान म्हजेर धाडला आनी ही कविता देवाच्या उतराक हांवें खेरीत भाशेन गायल्या. बाबा भयणींदो, बालाम देवाचें आयकता. हांव आनी तूं कोणाचें आयकता? जाणवायेन भरलेलें उतर घेवन तूं तुजें पावल मारता आनी हे भाशेन देवान दाखयल्लो मार्ग तूं दवरता वो आनी खंयचे वाटेन तूं धांवता. म्हणटकूच बालाम आमकां खेरीत भाशेन एक उदाहरण जाता. तेच पासत तें देवाचें उतर घे, तुज्या जिवितान पाळ आनी तातूंतल्यान देवान दाखयल्लो मार्ग तुज्या जिवितांतल्यान धर. दुसऱ्या वाचपान बाबा भयणींदो, शिव वर्तमानान जेजूक हे धर्मशास्त्री ते सगळे ताचे फाटीक लागल्यात. कित्याक फाटी लागल्यात? कित्याक ताणें देव मंदिरान तो गेला, सगल्यांक धांवडायल्यात तांकां. हें वाचलां तें 21 आवेसवर माथेवाचो. पूण ताचे आदीं तर आमी वाचलें जाल्यार पवित्र पुस्तक खेरीत भाशेन थंय आमकां मेळटा 22वी वोळ. थंय तो 12 वोळ थंय तो सांगता, तो मंदिरान भितर सरलो आनी सगळे जें कितें विकताले थंयसर धंदो करताले, देव मंदीर बसटायल्लें, तांकां धांवडायता. म्हणटकूच आतां हे पळय ते तुका कसली पदवी आसा ताका विचार कोत्तात. जेजूची पदवी नको आसले काय ते? ही वॉज अ डिवायन पर्सन. हें सगळें जाणा आसले ते. कित्याक ताणें मिलाग्री केल्यात. ताणें
बापाची बरी खबर थंय देवस्थानान सिनागॉगान परगट केल्या. दे नो एवरीथींग बट स्टील दे क्वेश्चन हिम. आनी तांकां तोवूय ते ताका सांपडावंक सोदताले, पूण तो तांचे वोन देड शाणो उतरता, तांकां सांपडायता. भियेना. कोणें दिल्या पदवी? बापान दिल्या. आनी हे पदवेन सगळें केलां ताणें. इस्ती पदवी एक एक उतर उलयता, थोंड जा, गपचूप राव, दर्या थोंड जाता. भायर सर त्या मनशा वेलो, देंवचार भायर सरता. बाबा भयणी ते सुवातेर ते सिच्युएशनान देवाक उलो मारता आनी सगल्यांची भूक बागायता. मेल्ल्या जेरुसाच्या चेडवाक चेडूं न्हिदलां, तें मरूंक ना, चेडूं उठ्ठा. म्हणटकूच सगल्यांक उतरांतल्यान आपल्या खेरीत भाशेन उत्तेजन दिता, बरी करता. आनी हे तरेन बाबा भयणीदो बापाची बरी खबर आपूण परगटपाक आयला म्हूण आमकां कळीत करता. जाल्यार आयज तुका आनी म्हाका जण एकल्याक, कित्याक दर्शन घेवंक आमी हांगासर आयल्यात, सायबाच्या पांयासरशीं आयल्यात, घडये सगलीं आमी वचून थंय उमोय घेवन आयलीं. आयज हें व्हरया. आमी देवाच्या उतराचे जाणवायेन साक्षीदार जावंक, खंय साक्षीदार जावंक. जंय आमी वावर करता, जंय आमी भोंवता, जंय आमी आसा, थंयसर देवाचें उतर घे आनी तूंय परगटणार जा, साक्षीदार जा देवाच्या उतराचो, जेजूचे बरे खबरेचो. कित्याक हें जण एकल्याक आमकां दिल्लें कार्य, आनी तें हांवें आनी तुवें पोट तिडकेन करूंक जाय. तें तुका आनी म्हाका चुकोना. म्हणटकच पयले सुवातेर बाबा भयणीदो देवाचें उतर वाचया, देवाच्या उतराचेर नियाळ करया आनी देवाचें उतर जिवितान घेवया. वाचून सोडपाचें ना. नियाळ करून तातूंतल्यान उत्तेजन म्हाका मेळटलें, तें घेवन मागीर म्हजें तुजें जिवीत जियोवपाचें आसा. तेपाचो तूं वाच. इदो वेळ कर, तुज्या कुटुंबान तें वाच आनी कुटुंब लागीं दवर. कित्याक देव आशिर्वाद घालतलो. पदवेदार उतर तें उतर म्हणलां ती वस्त जाल्या. म्हणटकूच आयज जण एकल्याक आमकां जेजू आपयता आपल्या उतरांतल्यान तुमी परगटणार जावपाक. बाबा भयणीदो मागीर वाचनाका. जेन्ना दोळ्याची इस्त मातशें आलतेली, जेन्ना जाणटो जातलो, घडयेक हॉस्पिटलान आसतलो, थंयसर बांबोली चल गो बायबल हाड, घडयेक थिंगा मागीर त्यो नर्सी आसात, ओ आनी व्हडलो बूक कित्याक दवरला रे हांगासर, तो काडात, कित्याक मेजां धाकटीं उत्तात. आतां वाच आनी उपरांत त्या उतरांतल्यान तुकाच बोळ घे आनी तूं दुसऱ्यांक एक परगटणार जा. हीच कृपा जण एकल्याक हे मिसा बेठींतल्यान आमकां मागता आसतना तें आलमारीन दवरी नाका. दॅट इज नॉट द प्लेस ऑफ द बायबल टू कीप इन द शो केस. तातूंत लायटीचीं बिलां, नळाचीं बिलां घालनाका. दॅट इज नॉट द प्लेस. पूण तें दिसपट्ट्या जिविताक लाय, कित्याक त्या उतराची पदवी खेरीत भाशेन तें पदवेदार उतर तुज्या जिवितान घेवन तूंच दुसरो जेजू संवसारान जावंक वावूर. आमेन.